बाबा डॅडा रूमातलं फॅन सगळ्या कसा आहे पवन चक्की म्हणताना का रे पवन चक्की सगळ्या एक असा आहे पण ते साईडीच्यान बी थंय असा मागीर पळय होमके हांगासर पळय कितले आसा ते वारो येत तशी घुंवता न्ही ते पळय हांगा आसा बरो आयज स्काय बी बरो क्लीन आसा. हॅलो गुड आफ्टरनून वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. हॅलो हॅलो माक पळया सारखे मान मास्क बी काडला आनी म्हाजे पांय पळय खेळटा मूसय केला गाडयांक. सो आयज आसा आमचो जर्नीचो म्हणजे आमचे ट्रॅव्हलिंग रोड ट्रिपाचो डे 2 आणि आयच्या दिसाचो व्हिडिओ नंबर 2. फर्स्ट जे आसा पळय न्हू तुमी पळयलें आमी काल अक्कलकोट गेल्ली. सो अक्कलकोटच्यान आमी आयज सकाळी भायर सरली तुळजापूर गेली. तो व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो काल पळय. आनी आयज आतां आमी वचपाक भायर सरल्या तुळजापूरच्यान शनी शिंगणापूर. सो आयच्या दिसाचें आमचें डेस्टिनेशन 2 सेकंड डेस्टिनेशन जें आसा पळय न्हू तें आसा शनी शिंगणापूर. सो आमी आतां वता शनी शिंगणापूर आनी तेच्या नंतर पळोवया मुखार कशें कितें खंय पावता ती. तर हांगच्यान आमी जे कडल्यान आतां भायर सरलेली पळय तुळजापूरच्यान थंगच्यान 280 सुमार किलोमिटर हा 278 समथींग शनी शिंगणापूर जे आसा ते म्हणल्यार एक 4-5 वरां लागतली न्ही रे पावपाक. मदीं आमी एक लंच ब्रेक घेतली कित्याक की ऑलरेडी 12:15 जी आसा पळय ती जाल्ली आसा. आमचो एक्चुली प्लॅन आशिल्लो आमी टायमार पावली जो टायम आमी डिसायड केल्लो पळय न्हू 10 म्हणल्यार आमी देवळांक पावपाचें अशें म्हणून तुळजापूर. 10 म्हणल्यार आमी पावली तुळजापूर. बॅकग्रावंडान जो आवाज येता पळय तो बायेचो खिळपी आसा ते खेळटा इग्नोर करात. सो 10 म्हणल्यार आमी पावली बट आमी VIP पास काडून सुद्दां आमकां लेट जालो. ते कशें कितें तें तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सगळें सांगलां. तुमी गेली जाल्यार कशें करा कितें करा तें सगळें हांवें तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलां. तुमी जर वचपाची आसात प्लॅन करता जाल्यार तुमी तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवन घेयात. ओके सो आतां आमी थंयच्यान भायर सरली. लेट जालो आमकां. आमी चिंतलेलें 10 म्हणल्यार थंय पावतली 1 वरा भितर आमचें एक मॅक्झिमम 11:30 म्हणल्यार आमी थंयच्यान भायर सरतली आनी आमी पावतली शनी शिंगणापूर अशें म्हणून. बट ना टायम जालो ऑलमोस्ट 12:15 जाली आमकां थंयच्यान भायर सरता म्हणल्यार. आतां आमी हय सोमार म्हणून गर्दी भरपूर आनी रश भरपूर आसा देवळान. आनी एक्चुली मगे तुळजापूर केन्नाय येयली गर्दी आसताच मेळटाच आमकां गर्दी जी आसा ती. लास्ट टायम येयली तेन्ना आमकां गर्दी भरपूर मेळ्ळी. आयज भरपूर गर्दी आसा सारकी. लास्ट टायम इतली नाशिल्ली बट आशिल्ली गर्दी जी आसा ती. सो आतां आमी वता शनी शिंगणापूर. पळोवया कशें कितें वाटेर जें कितें जातलें तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलेच. मदीं एक आमचो ब्रेक आसतलो मेजर ब्रेक जो लंचा खातीर आसतलो आनी मागीर मदीं बारीक बारीक एक ते 2 ब्रेक आसतलेच कित्याक 5 वरांची जर्नी म्हळ्यार आमी थांबतलीच मदीं कांय ना काय. पयलीं म्हणल्यार आतां आमकां कितें तरी पिवपाक जाय थंड अशें. मा म्हणटाली थंय उसाचो रोस बी पिवया काय म्हणून बट थंय सामकी गर्दी आशिल्ली आनी कंजेस्टेड गरमी बाय पिरी पिरी करताले. सो ताका लागून म्हटलें वाटेर खंय रावून बरें सुसेगाद बसून पिवया अशें म्हणून. सो आतां आमी सेकंड रूट जो आसा पळय न्हू तो धरला म्हणल्यार आमकां एक रूट दाखयल्लो जेजेर नो टोल आनी स्ट्रेट हायवे. सो आमी ह्या खेपी आमची जी ही आतां जर्नी आसा पळय न्हू हो जो आमी रोड ट्रिपीक 5 दिसाच्या भायर सरल्या पळय तेन्ना आमी भायर सरतना डिसायड करून भायर सरलेली की आमी ह्या खेपी कितलेय लागीं आसूं कितेंय आसूं नॅशनल हायवे ज्यो आसा पळय न्हू त्योच धरतले. स्टेट हायवे कितले लागीं आसल्यार बी आमी स्टेट हायवेन ह्या खेपी ट्रॅव्हल करचें ना म्हणून. कित्याक की स्टेट हायवेन कितें जाता रे मेन म्हटल्यार ब्लॉक पडटा. खूब फेस केला ब्लॉक पडटा. रोड बी बारीक आसता बट टोल आसना इतलेंच. रोड बी बारीक आसता आनी गांवांतल्यान बी आसता. मदीं गांव बी भरपूर अशें लागता. सो ताका लागून आमी स्टेट हायवे जे आसा पळय न्हू ते प्रिफर करूं ना ह्या खेपी. सो आमी NHचेरूच ट्रॅव्हल करता. ओके आतां दाखयता तुमकां मुखार जें कितें कशें आसा तें. सद्याक पयलीं आमकां पिवपाक खंय कितें मेळटा जाल्यार थांब रे. ओके हॉटेल्स बी भरपूर आसा. नांवां मातशी मस्त स्वयंभू जगदंब महाकाल कंतारा. काल आनी आमी मस्त मुवीची नांवां सगळीं महाकाल रेस्टॉरंट कंतारा रेस्टॉरंट 2 स्टेट रेस्टॉरंट आनी कितें कितें आशिल्लें मागीर कितें तें सगळें एरोप्लेन अशी सगळी दाखयता.
सगळं किती किती घातलं पेट्रोल पंप आशिल्लो पेट्रोल पंप पयले आमकां सो चलो पयली पेट्रोल पंपार वता आनी मागीर मुखाल्ले 120 रुपया द्यायचं कशी द्यायची कशी कितीला देणार कितीला देणार 50ला अर्धा किलो द्या 100 रुपये किलो झाले ना अर्धा अर्धा असली ती म्हणतात अशीच द्या गोड तरी इकडे काय म्हणतात दिसता सगळ्या काय त्या बसल्या दिसता लायनी मस्त हा रे मोठी सारखी फ्रेश आम्ही सध्या खावपाक लागून अर्ध किलोच घेतात सांगतो तुमका हांगा किती म्हणतात ते सोलापूरच्या नाम बाहेर सरला दादा इकडे काय म्हणतात प्ले जाग्याचं नाव काय आहे गावाचं नाव अळणे सोलापूरलाच आहे ना हा सोलापूर डिस्ट्रिक्ट हा उस्मानाबाद आम्ही तुळजापूर मधून आलो हा 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 आता आम्ही शनी शिंगणापूरला चाललोय हा थँक्यू मस्त असा द्राक्ष सगळा कसा बरी टेस्टी आणि कितली मोठी राव रे हो विंडो बंद करपा लागलो समतच चल मस्त मोठी 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 सारखी आमगे तर असली किती आहे ना तर मोठी मोठी द्राक्षा ब्राऊन ब्राऊन म्हणा ना बारीक घे आमगे थंय पळोवना आंबट आणि ग्रीन कलर अशी हेंगे बरी येल्लो टायप ही पळय हो बरे मस्त हा पळय राव आम्ही हे खावपाक काडलेले बनाना चिप्सचे आसा पळय बनाना न्ही जॅक फ्रुटाचे पणसाचे हाडलेले आम्ही येत ना खादाडं सगळं गॅस बीस बंद झाला जाल्यार मागीर काय बनाना खावपाक म्हण येना हाल्या भरपूर खावपाक या म्हणून घेतलेले आणि आता हे खावपाक चालू करता दाखयता तुमकां अळणे खंय ह्या जाग्याचं नाव उस्मानाबाद खंय एक्चुली ह्या डिस्ट्रिक्टान पडटा खंय उस्मानाबाद सो दाखयता तुमकां द्राक्षा कशी ती एक्चुअल द्राक्षा कशी असता ती आमकां बी मेळटली डुप्लिकेट अशी न्हू रे ती अशी बारकेली उरलेली अशी अशे मळे तांचे सारखे ही पळयात हांकां म्हणटा द्राक्षा कसली आसा पळय ते व्हायट कलरचे केमिकल बी कांयच ना अशें मातशें लायट अशें आसा चड ना मस्त हा आणि टेस्टी इतली आसा जाणा अशी करून न्ही येल्लो अशी ब्राऊन अशी आसपा जाय मातशी पोपटी कलर असली न्ही ती आंबट लागता ही मस्त हा कटा 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 करून चण्या भशेन न्ही रे ताणें आमकां खावपाक दिल्ली टेस्ट करपाक मस्त 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 आता मुखार आमी जे कडेन रावतली पळय थंय आमी धुयतले आनी मागीर खावपाक चालू सगळ्या पपायो हे ऊसाचो मळो सगळो फाटल्यान सगळे ना आता ऊसाचो आशिल्लो पळय हांगासर पळया कोणा थोडोच आसा पळय हांगासर सगळो हय कितें गे मको हय सगळो मको जालो काडलो तेंच्यांनी मको हे पळय सायडीच्यान सगळ्या मको अशें दाखयता तुमकां मुखार आनी मेळटले आमी पीयूसी कार्ड आहे तर थंय टोलार पावल्या आपण अपडेट करू आमी न्ही टोलार पावल्या आनी आमकां टोलार हाडयला म्हणल्यार ते चॅक करता न्ही डॉक्युमेंट्स बी सगळे तशें करून फर्स्ट टायम म्हळ्यार ह्या ट्रिपाक आमकां फर्स्ट टायम हें केलं कितें खंय रे कितें खंय काय ना पीयूसी ताका दाखयता अपडेट म्हळ्यार अपडेटेड पीयूसी दाखयना दाखयली हार्ड कॉपी दाखयली सगळे तुपाक पडटा डॉक्युमेंट आहे ते सगळे बट इतले खबर तितले जाणा महाराष्ट्रांनी आमी आतां जितले ट्रॅव्हल केला पळय न्हू आयज म्हटला त्रास करून आयज म्हळ्यार त्रास करून आनी हांगचे आरटीओ बीन जे आसा पळय न्हू इतले फ्रेंडली जाणा आनी सारके लॉयल अशे सारके एक गांव खंयचं गांव विचारलं का तेका बेश्टे विचारलं का कितें म्हणटा नाही उस्मानाबाद होता आता किती तरी हे केलं खंय
चेंज केलं हां. समजे आणि जय श्रीराम के मागचं CNG सो हांगासर न्ही तुमकां हांगा पोलीस किंवा RTO बीन जे आसा पळय इतले फ्रेंडली आनी इतले बरे ना अशें करून बेश्टेच लोकांक त्रास करिना. आतां कितें भायल्यो गाडयो म्हणून पळयतात नंबर आनी आडयता आनी कितें एक लायसन घेता आनी गाडयेचो नंबर घालता तांकां सगळो अपडेट येता न्ही आतां सगळं डिजिटल न्ही सो तो अपडेट पळयता मागीर कितें जर तांकां दाखयना थंय अपडेटेड PUC जावं कितें इन्शुरन्स जाल्यार ते मागीर हार्ड कॉपी मागता नाजाल्यार केन्नाच ना अशें करून पळयता. कित्याक लागून आडयता जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमी कोल्हापूर येयल्ली पळय न्हू तेन्ना आमकां तो एकलो RTO सांगतालो ऑनलायन चलान येता न्ही अशें करून स्पिडीक जावं कितें तशें करून आतां स्पिडीक बीन कॅमेरा तांकां डिटेक्ट करून ऑनलायन येता न्ही तेणी थोडे लोक भरना खंय सो ते भरना न्ही ताका लागून मागीर तांकां गाडयेचो नंबर घातलो की आतां महाराष्ट्रांत जर तांगेलो पेंडींग आसा न्ही जाल्यार दाखयता मागीर ते तुमकां तेन्नाच भरपा लायता थंय बाय कॅश ऑर डिजिटल पेमेंटान ताका लागून खंय ते आडयता आनी कित्याक लागून न्ही बरेंच आमकां बरेंच म्हाका जाल्यार बरें दिसता. इवन आमी कर्नाटका सुद्दां मैसूर मागीर त्या सायडीच्यान बेंगलूर ट्रॅव्हल केलां हालीं तेंपानी सुद्दां आमी त्या सायडीच्यान बी धर्मस्थळ हांगा तांकां भरपूर ट्रॅव्हल केलां सुब्रमण्यम गेल्ले आमी सगळे पण त्या सायडीच्यान सुद्दां न्ही आमकां अशें करून केन्ना त्रास करूं ना बरें ट्रॅव्हलिंग आनी आमचे सगळे डॉक्युमेंट बी अपडेटेड आसता तितून ना कित्याक आमकां अशें करून भायर ट्रॅव्हल करपाचें आसताच न्ही ताका लागून. सो फर्स्ट काल बी हाडून आशिल्लें आतां फर्स्ट हाडयला आडयतात ते टोलार आसताच न्ही रे असतात सगळे टोलर एकदा सकाळी आम्ही बाहेर चलताना येयल्ले ते तेन्नाच आपलें शॉप ओपन करताले ते कॅमेरा बी सेट करताले. चल उस्मानाबाद नाव चेंज जालें तें. सो चलो आतां आमी वता द्राक्षां घेवपाक जाय द्राक्षां खावपाक जाय. हय थंय टोलार पळयताले उसाचो रोस बी कांय ना. सो आयलो आमचो फर्स्ट स्टॉप व्हडलोसो टायम जावं ना आतां हांगासर 1:05 जाता तें आसा आनी आमी जेवपाक रावल्या आनी ही पळय हांगासर सगळीं ओंवळीचीं झाडां खंय मां सांगता पळय तांकां हांगासर अशें करून हें येयल्या सगळे धडे खंय मां ओंवळीचे. चला जेवपाक रावया. हॉटेलाचें नांव कितें तरी पांडुरंग हॉटेल कितें तरी. एक फोटो काडू रे तुजो थंय बायेक घेवन बाय आतां उठला बरें आसा रेस्टॉरंट. फुलां पळय गे मां कसली काय ती कडुलिंबा झाड पानां सारकी कडुलिंबाची पळय बरी आसा झाडां शांगना ताका रोंपी जाता दिसता बरें आसा झाड. फोटो बी बरें येतले न्ही वत आसा सारकें. हा तेज्या बरी ही फुलां पळय ती आमगे वाली फुलता तसली फुलां न्ही रे आमगे वाली फुलता तसली न्ही पण ही बारीक पानां आनी बारीक फुलां पळयात हांगासर बाय न्हिदलेले म्हणून एका हांगा घातलेले थंय घालतकीर उठला आनी पेल्या वांगडा खेळटा. सो मां गेल्या वॉशरुमान आनी हें पळयात हॉटेलाचें नांव पांडुरंग प्युअर वेज आनी मस्त सारकें पत्र्याचें बट ह्या सायडीच्यान न्ही मस्त म्हणपाचें ना सगळीं रेस्टॉरंट्स बी जे आसा पळय ती अशीच बरें केलां मस्त अशी हें पळयात हांगासर हॉटेल आनी हें तेंच्या भितर अशें बी बसपाक मेळटा भितर जाय जाल्यार आनी फुलां झाडां जी तुमकां दाखयलां पळय हांवें ते आनी बरें आसा सगळें मेळटा कितें मेळना म्हणून ना. सूप्स नेक्स्ट चायनीज स्टार्टर्स आनी तंदूर स्टार्टर मेन कोर्स इंडियन पनीर स्पेशलिटी महाराष्ट्रीयन डिशीज हांडी रायस एंड नूडल्स इंडियन ब्रेड्स पांडुरंग स्पेशल खंय मेन कोर्स हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बासमती की बनावट ओके शेक्स सगळे आसा. बासमती की बनावट खंय सगळे बासमती रायस आपण काड टेक काड सगळे बरें आसा रिजनेबल प्रायसान बी. सो आमी ऑर्डर केलां लायट अशें जेवण दाखयता तुमकां मागीर. मसाला पापड टेस्ट सांग रे बरो आसतलो मसाला पापड आनी टेस्ट तूं खायना पापड बरें न्ही. आनी एक कडेन न्ही अशें दिल्लें आमकां आनी केन्ना तरी आमी खाल्लो पापड दिल्ले सेपरेट आनी हे सगळे कांदो टमाट मिरसांग कोथमीर शो सगळे सेपरेट दिल्ले लिंबू बीन आनी तेजेर जाय तशें घालून करप अशें
हांगासर न्ही कानो सामको इतलो फ्रेश मेळटा आनी इतलो बरो मेळटा हांगा कानो जो आसा तो आनी दिताच दिता ते काड कपडो प्लेट्स लायला तेणें आमगेले जमन 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 भुरगीं बाबा सामकी बिजी मस्त कित गो तंदुरी रोटी कुलचा बटर गार्लिक नान तुझ्या प्लेन राईस अरे बाबा ना मस्ती करा आणि फ्रेश कांदे दिला मस्त करकरीत आणि मला इल्लोसो रायस घेतलेलो पण बरें आसता बासमती रायस सो एक सिनीक रोड फाटल्यानसून आनी चड बरो दिसतालो आतां तरी हें जालां भितर घुसता तेन्ना चड बरो दिसतालो सो कितले डोंगर डोंगर पळय हो सोंपता म्हळ्यार तो स्टार्ट तो सोंपता म्हळ्यार तो स्टार्ट मस्त अशें फाटल्यानसून चड बरें दिसतालें न्ही रे पाशाणाचे डोंगर फोडून रोस्त न्ही रस्तो केलो दिसता रोस्तो बीन म्हणपा लागले ते मस्त वाव न्ही कितली उंच आसा रे आमी आतां सकयल देंवता दिसता घाटा वयल्यान मिनी घाट आसतलो हय हो सकयल रोड न्ही बरें कितले उंच आसा हायटीचेर सामकें पन्हाळा घाट पन्हाळा फोर्ट बरो आशिल्लो ना म्हण सांग सो तेणी आतां आमी न्ही आतां पावली शनी शिंगणापूर पावली म्हटल्यार 4 किलोमीटर उरला हायवेसान जेन्ना तुमी भितर घेता पळय न्हू तेन्ना न्ही अशें करून खूब जाण बायकवाले येतले तुमच्या फाटल्यान रूम जाय पार्किंग जाय देवळां दर्शन दिता बेगीन अशें तशें म्हणून सांगता न्ही रे ऐकलें आत्तां धाडलाय आत्तां ऐकलं थँक्यू आत्तां ऐकलं येयला आमकां पी 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 करून ना म्हणून सांगलें हेणें आनी पावपाक येयली कितलो किलोमिटर उरला 2.8 किलोमिटर उरला आनी आतां हांगासरल्यान हे सगळे उसाचे अशें करून उसाचे रोस म्हळ्यार रोस काडून दिता पळय गाडी सुद्दां लागपाची हे हांगासर कितें करता डिस्क बँड जाता इले गायला हे कितें करता आनी हांगासर न्ही सगळे उसाचे हे चड न्ही सामची हालत पळय आतां कितें जाला ती सकाळी भायर सरलेली तोंड बी 3:30 आतां हय 1:30 सुमारची गाडी चलोवपाक लागलेली पळय आमी 5:37 म्हळ्यार 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 4 वरां कंटिन्यू गाडी जी आसा पळय ती चलयल्या न थांबता सो आनी वत करून अशें करून तोंडारच मारता ह्या पळय अशेंच करून तोंड बी कितें जालां बाय बाव वाव करता मासा आनी हो सो पावली आमी शनी शिंगणापूर दाखयता तुमकां दर्शन बीन जें आसा पळय तें घेता थंय शूट करपाक मेळटा हांव शूट करतलें मुद्दम केलें कितें तेंच्यान तें हय रे मुद्दम केलें कितें तेंच्यान तें सगळें हा मुद्दम ते गाडी घेवन येता न्हू तांकां लागून रावना न्हू लोक म्हण केल्या तेंचे मुद्दम केलेल्या भशेन सगळ्या फोडून दवरला आनी बरें 1-1 फुटाचो रे डीप हय 1-1 फुटाचो डीप सामको घालून दवरल्या सामके गाडी बिडी टायर बी हे जावपाचे सामके पावली आमी दाखयता तुमकां रोज पेथ हांगासर न्ही अशें करून सगळ्याक हें आसता काडून दिता ताजो अशें बैलाक बांदतात आनी घुंवडयतात आनी अशें करून दिता झोपाळे बिपाळे सगळे असतात आमी पयलीं दर्शन घेवया आनी मागीर असले येयलेले कित्याक गर्दी असले जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातलो न्ही तेका लागून एक्चुली शेनवाराक आनी मंगळाराक चड गर्दी आसता तुमी जर येता न्ही जाल्यार अवॉयड करा सॅटर्डे आनी ट्युजडे येवप हे 2 दिसांक हांगासर भरपूर गर्दी आसता नाल्यार बाकीच्या दिसांनी आसना बाकी अशें हॉलिडे बी आसता पळय तेन्ना संडे बीन लोक येता पण शेनवार आनी मंगळार दीस न्ही शेनवार दीस स्ट्रेट मंगळाराकय बीन अशें करून तेल
आसता न्ही सो तेका लागून पावली. सो पार्किंग आसा देवळाच्या न्ही जस्ट ऑपोजीट दाखयता तुमकां पार्किंग आसा फ्री पार्किंग. नाजाल्यार हे कोणी अशें करून येता न्ही पार्किंग दिता हे दिता म्हणटा पळय थंय तुमी गाडी पार्क करनाकात ते आमगे पयशे घेता. नाजाल्यार तेंचे शॉपा वयल्यान तुमकां ते दिता पळय ते सगळे घेवचेच पडटा. अशें करून ते आपयता अशें करून रावता पळय अशें करून रावता आनी आपयता. हे देवूळ हांगासर अशें करून हे पळय पळय हांगा हे पार्किंग हांगासर करपाचें. पार्क खंय गाडये पळय हांगा घाल स्टार्टिंगच. हायस खूब गाडयो बी कमी आसा नाजाल्यार तुमकां सांगता इतल्यो गाडयो हांगासर पार्किंग बी मेळना. भरपूर मुश्कील पार्किंग बी मेळपाक न्ही रे. मागीर म्हाका काय ना गाडयो आयज मागीर गर्दी आसपाना. सांज बी जाल्या न्ही आतां मे बी तेका लागून आसता 5:45 जाली. दाखयता तुमकां दर्शन बी खंयच्यान तें. सो हे पळयात हे जे ऑपोजीट तुमकां दिसता पळय रस्त्याचें तें देवूळ हांगासर पयलीं अशें करून भायल्यान वचपाक मेळटा. अशें रस्तो क्रॉस करून वचपाचें आसलें. आतां तेणी अशें करून केलां अंडरग्रावंड सगळें वचपाक. हे हांगासर तुमकां पार्किंग मेळटलें आनी हे ते स्ट्रेट दिसता पळय ते वॉशरुम्स बीन आहा त्या सायडीच्यान तुमी दनपारचें पावले जाल्यार जेवण बी मेळटा. खूब जाणांक खबर ना की शनी शिंगणापूर जेवण मेळटा म्हणून. आनी हे दोनी सायडीच्यान शॉपिंग्स ओके. आनी हे पळय हांगच्यान एंट्रन्स हे हांगासरल्यान चप्पल तुमी तुमच्या गाडयेन दवरपाचें किंवा अशें करून चप्पल स्टँड आसा तेंचे फ्री चप्पल स्टँड. ओके आमी असं ऑपोजिटूच गाडी पार्क केल्या म्हणून चप्पल दवरला. हे घे टावल एक घे मगे. हे हांगासर बॅग चेकिंग कावंटर हे पळयात हांगासर दर्शनाक अंडरग्रावंड सगळें मस्त आहा. एक पॅकेट आनी एक तेला बॅग बॉटल पॅकेट भितर ते बी थंय घालता. सोड मग बाये हाती लाय न्ही पयलीं. सो जालें आमचें दर्शन जें आसा तें. आनी भितर आवाजाक लागून न्ही हांवें चड कांय शूट केलें ना अशें करून हें कांय केलें ना जस्ट तुमकां दाखयलां वॉयस ओवर करतलें हांव मागीर. आनी आमचें जालें दर्शन. आतां आमी वता रोखडे 5 मिनटान जालें. प्रसाद कावंटराचेर प्रसाद घेतलो आमी. कसलो प्रसाद तुमकां दाखयता. घेतलो तेन्ना दाखोवना कित्याक थंय न्ही खूब हें आशिल्लो आवाज. अशें करून खोबऱ्याची बर्फी मेळटा. कॉमन पयलीं सान होच प्रसाद मेळटा. सो 20 रुपीज पॅकेट. सो आमी 2 पॅकेटां घेतली मान घेतलो थोडो आनी आमी वता. हांगासर फोटोज बी काडटले. बरे बरे प्लेसीस आसा म्हळ्यार अशें करून हें आसा तळें आनी कितें कितें दाखयता तुमकां जस्ट थोडेशें कितें आसा तें. लोक बसल्या बीन थंय वचून. बरो प्लेस आसा सांजचो बी बसपाक थंड. आमी पावल्या त्या टायमार एक्चुली बसपाचोच टायम हो बट आमकां आनी मुखाल्ल्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक जाय तेका लागून आमी भायर सरता. हे सगळे ते शुक्र बुध आनी शनी अशें करून सगळे देवाचे ते हे बीन जे आसा बीन तेंचे सगळे अशें करून. हां तेवटेच्यान उदय ह्या सायडीन व्हांवून वता दिसता रस्तो. आनी ते पळयात आमी थंय भितर सरले आनी थंयच्यान तशी सरोन अंडरग्रावंड अशी वयर येयल्या हांगासर. सो जालें आमचें दर्शन बीन. सीट तुका मेळपाना बाय पेटी पळय रस्त्यार कितले ते बारकेले. सो जालें आमचें दर्शन जें आसा पळय न्हू तें. आनी रोखडेंच जालें आं दर्शन जें आसा तें. सो बरे भशेन दर्शन बी जालें सगळें. आनी हेच तोंड होच अवतार घेवन आमी दर्शन बी घेवन येयले. सकाळच्यान अशीच भोंवता तोंड बीण सामकें जाम जालां. सो आतां इल्लो उसाचो रोस कुट्टा आनी मागीर तेच्या नंतर नॅक्स्ट डेस्टिनेशनाचेर. आनी आतां तुमकां नॅक्स्ट डेस्टिनेशन म्हणटा कळत आसलें की हो व्हिडिओ हांव आतां हांगासरूच एंड करतलें अशें म्हणून. सो एक एक व्हिडिओन तुमकां एक एक प्लेसीस जे आसा पळय ते दाखयता. सो इन डिटेल सारकें सांगपाक आनी दाखोवपाक मेळटा न्ही.
असे गेले दाखयले असं 1-2 थंयच व्हिडिओ क्लिप काडले आनी येयले तशें जायना न्ही सारकें ताका लागून हांव सारको सिस्टमॅटीक व्हिडिओ करता सो दॅट तुमकां बी केन्ना वचपाक पडलें जावं तुमी जर वयतात जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें न्ही ताका लागून सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांव हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 म्हण रे बाय आणि दोघं बसले बाय बाय बाबा शिव कर कपडे खाता पो बाय कशे बाबा हे कितें रे बुच्ची म्हणटाली लोक सगळी बुच्ची म्हणटाली शिव कर त्या बिझी आसा सध्या सगळ्या वाटेक ते न्हिदून येयला फकत न्हिदून येयला स्पीड बीन ताका आतां उदक जस्ट एक पावपाक 20-30 किलोमिटर आसा मागीर जबरदस्ती घातले आमी आनी कांय ना बरोबर सनसेट जावपाक लागलो ओके दाखयता तुमकां सनसेट आनी मागीर व्हिडिओ एंड करता ओके पळयत हांगासर सनसेट जाता बरो फाटल्यान आनी चड बरो दिसतलो असो ताका तांबडो सगळो आतां तरी हांगा झाडांनी दिसना पळयत हांगासर ओके सो जालें आतां आमी वता नेक्स्ट डेस्टिनेशन